5 and 7, 57. 5 आणि 7, 50 आणि 7. RB Cyril Dayas captain, jersey number 11. सोयीक म्हाका दिलो देखून हांव गोंयांत चड आसना. हांवें गांव 1982 वर्साक सोडलो पाद्रीपणाचो रस्तो घेवन आनी आतां लास्ट 34 years हांव दिल्ली शारांत काम करतां. तशें आमचे भावान आनी म्हज्या इश्टान एंथनीन सांगलां. मोगाच्या भाव भयणीनो, दिल्ली म्हणल्यार एक नॅशनल कॅपिटल, पूण थंय DCM आनी धरून काप चलताले. तेन्ना सालगांवकार जावं, चर्चिल ब्रदर्स जावं, डेम्पो जावं, आमचे कॅथलीक लोकांक हांव इगोर्जेंत हाडटालो. थंय सगळे आदीस प्लेयर आसले तांचो उगडास करता. थंय म्हाका भेटलो आल्वितो देखून ना, जो हांगा खेळून ईस्ट बेंगॉलाक खेळटालो. ताणें म्हाका सांगलें, फादर तूं डायसाचो भाव. म्हजो भाव धाकटो भाव आग्नेल डायस चर्चिलाक खेळून थंय दुरंत कप DCMाक जोडलो. आर्मांदो कुलासो कोच आसतना तो सांगूंक लागलो, फादर हे ग्रावंडार आमी खेळटाले आनी तुमचे बांयचेर आमी न्हांवोंक येताले. आमची बांय खोल आसली. उगडास आसा, सगळे प्लेयर आपली प्रॅक्टीस जाली म्हणटच थंय येताले आनी आमचे आवय बापूय तांकांय शॉक आसलो, येवकार दिताले. सो इश्टानो, हो ग्रावंड दांडो ग्रावंड म्हणल्यार सगळ्याक परजळटा. ताका घडये ती सायड तो दर्जो दिवंक ना, पूण हांगा सगळ्याकूच सकाळीं हांव पळयतालो हांगा भुरगे क्रिकेट खेळटाले. सगळ्यांक उक्तो आसा हो ग्रावंड आनी हे ग्रावंडार खेळून व्हडले व्हडले प्लेयर जाल्यात. व्हडले व्हडले टिमो हांगासून उपजल्यात. आनी म्हाकाय तोखणाय करपाची म्हणल्यार आमचो आग्नेलो डायस जो आतां अमेरिकाक आसा, ताणें टाय ब्रेकर टोर्नामेंटांत आपली फामिलीची टीम घडली, डायस ब्रदर्स म्हणून. सो म्हजो व्हडलो भाव गोविंद, आग्नेल, किस्तो, ते सगळे टाय ब्रेकर एक डायस ब्रदर्स कशे आमी टीम घडली. म्हजे बापूयकूय शॉक आसलो. ही आमचे फुटबॉल संगीत आमचे रोगतांत शिजता. जूय जूय जातात मॅचीस, हांव बेंगॉलाक आसतालो एक वरस, थंय पळयलां हांवें. इतलो शॉक आसा बेंगॉली लोकांक, ते रस्त्यार देखून खेळटात. असले खेळ आमकां एक दायज कशें. आयज फायनलाक म्हाका अभिमान भोगता. हांव खुशाल जालां. हांव हे सुमाराक परतून वचपाचो आसलो, पूण झेवियरान सांगलें, हांवें दुसरें चिंतलें. म्हाका एक बरो सोयीक आनी हांवें नागपूर युनिवर्सिटीक रिप्रेझेंट केलें 1986 जेन्ना रॉय बारिटो आनीक दुसरे आमचे ऑस्वल्ड मिगेल मिरांडा सालगांवकाराचे प्लेयर तेन्ना युनिवर्सिटीक पयली फावटी गोवा युनिवर्सिटीक येवन आयिल्ले. सो म्हाकाय तो अभिमान हे ग्रावंडार चलून हांवूय जितना पाद्रीपण आसा तितलेपण हांव शिकलो. आमकां तेजे फुडें वचोंक जायना. फकत युनिवर्सिटी तो इधर प्रिस्टहूड ऑर फुटबॉल अशें पाद्री आमकां सांगताले. तो हांव देवाक दिन वाचता आनी दोनूय टिमीक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. हे गोलान एक टीम वयर आसा, दुसऱ्यांनी आपली बरी गेम दाखोवची. पावस पडटा तरी पूण आनी सगळ्यांक तुमकां म्हज्या भावा भयणीक जे ह्या फायनलाक केल्या ताका देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय सायड एंड फ्रॉम माय फॅमिली. थँक यू. गॉड ब्लेस यू. म्हजें नांव जालो सँटनी पांगो, GFA वायस प्रेसिडेंट. हांव पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा भाव डेविडाक एक बऱ्यांतलो बरो टोर्नामेंट इंटरव्हिलेज करून ताणें दाखयलो आनी आयज फायनलाचो खेळ एकदम बरो जालो आनी दोनी गेमी एकदम बऱ्यो केल्यो. हांव पयले ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हे इंटरव्हिलेज फुटबॉल टोर्नामेंट करूनच आमचे फुडले प्लेयर तयार जातात देखून. तेच भाशेन हांव
गोवा फुटबॉल असोसिएशन नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा केन्ना मेळ्ळें न्ही पंचायत कित्याक तांच्यांनी हो टोर्नामेंट स्पॉन्सर केलो आयज काल हो टोर्नामेंट करपाक जायत कोर्स जावन आसा आनी हांव पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा सरपंच जेवेल जावन आसा फुडाकारी हो टोर्नामेंट ताणें स्पॉन्सर केलो देखून कित्याक आयज काल स्पॉन्सर आमकां मेवनात आनी पंचायतीन जेवेरान आपल्या सगळ्या मेंबरांक तकस घेवन बरो 1,20,000 ताणें दिले देखून ताका जेवेच्या म्हज्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच ताणें हो ग्रावंड फुडें डेवलॉप करपाक हांव ताचे लागीं मागतां बेगीनूच हो आमच्या भुरग्यांक बरो बेनावलीन ग्रावंड मेळचो गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब ह्या टोर्नामेंटाचे रन आसा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर